जे लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशनाचेर तो उलयलो. सिट्युएशन ज्या पद्दतीन डेली गोंयांत मर्डर, गोंयांत रेप, गोंयांत चोरयो, हे सगळे जरी तर चोयल्यार म्हाका दिसता हूंय ना हूंय आमचे फ्रिडम फायटरान जे चिंतलेले आज गोंयांत तेंगेलें हें स्वप्न न्हू. हें स्वप्न आज भुरग्यांनी, हांव उल्लेख करतां, भुरग्यांनी आमी चिंतपाक जाय, तरुण पिळगीन आज चिंतपाक जाय. विकास जाता, विकासाच्या नांवान करप्शन जाता. आज प्रत्येक मनीस रोड एक्सिडेंटान कितले मनीस मोत्ता. आमची हेल्थ फॅसिलिटी सारकी आहा काय कितें. आनी खास करून आमच्या फ्रिडम फायटरांक जे म्हाका दिसता आज आमचे पासत ते झुजले, मेले, तेंगेल्या भुरग्यांचेर जे अन्याय जाता, जे जॉब तेंकां दिवपाक जाय आशिल्ले ते मेळटा काय कितें. म्हजें मत अशें आसा की दीस गव्हर्मेंट जे बीजेपी सरकार लास्ट 13 years has failed because Goa that was known to be liberal, Goa that was known to be एक युनिक आयडेंटिटी आसताली, पण आमचे मदें डिवायड करून आज द वे कम्युनल हार्मनी आमगेली डिस्टर्ब करपाक जावं, क्रिस्तांव, हिंदू, मुस्लीम भावाची कम्युनल हार्मनी हूंय ना हूंय डिस्टर्ब जालेली आसा. मॅक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन ह्या सरकारान केलेलें आसा. डिवायड करून इलेक्ट्रल गेन जाला. हूंय ना हूंय आमी म्हाका दिसता चिंतपाक जाय, फुडाराक विचार करपाक जाय. ह्या सरकारा विरुद्ध जो मनीस मुखार सरता तेका ते एंटी नॅशनल म्हणटा, जो मनीस प्रोटेस्ट करता तेका जेलींत घालता. तर हे हक म्हाका दिसता हूंय ना हूंय जे फ्रिडम फायटर आमकां इट इज अ रायट टू प्रोटेस्ट. आनी मुखार आमी हे गोंयकारांक जागे करपाक आख्खे गोंयभर भोंवतले. आनी म्हाका खात्री आहा की आज दोतोर राम मनोहर लोहियाचे जे विचार आशिल्ले गोंयच पासत, जे विचार आसले देशा पासत, हे विचार मुखार जावचे म्हणून हे सगळे आमचे गोंयकार भाव उठतले म्हूण आशा बाळगता. रॉबरीज, फायट्स, गुंडागिरी, दिस वॉज नेवर हॅपनिंग इन द लास्ट सो मेनी इयर्स. यू रिमूव द रिकॉर्ड. द डिटेक्शन रेट ऑफ क्राइम, व्हॉट अबाउट द प्रिव्हेन्शन? Why can't the government prevent it? What happens to our we've got the worst ranking with regards to implementation of policies and several things. So Goa is basically turning into a Goa Republic. The CM has a right to say what is it, but the reality is that Goa is turning into a absolutely banana republic.